नमस्कार. आम्ही आयज आसात ते पुणे हांगासर आणि तुम्ही पळयतात की हो जो सिजन आहा मे जून हो अणसां म्हणल्यार फेमस. ही अणसां फेमस म्हणल्यार अशें की ही अणसां फक्त कुंकळ्या, मंगेशी, सावय ह्या वाठारांत जाता आणि 2 म्हयने हे लोक हांगसरले आहा जे फर्मागुडी आमी पळयले दोनूय रस्त्या सायडीन जावं म्हाड्डोळा ही अणसां विकता आणि 2च म्हयने हे पीक आसता कारण 2 म्हयन्या वयर हे पीक पिकना आणि जायते तांकां त्रास आहा. ही अणसां काडपाक वचोन ती रानान वचोन ती तोडून हाडची पडटा. काटे आसता तांकां एका झाडाक आणि तेंचें म्हणणें आसा की गवे रेडे जावं माकडूय तांकां त्रास करता म्हणून फेन्सिंग करपाक मेळना. पण कशी तरी ती हे करून ती वर्सा निमतान अणसां हाडटा आणि गोंयची ही जी अणसां आसा हेका खरोच बरो टेस्ट आसा कारण भायली येता तांकां टेस्ट ना आणि जेणे म्हणून ही अणसां फक्त ह्या 2 म्हयन्यांक लोक व्हरताय बीन हांगासर मुद्दाम घेवन. पळय ही तुमी खंयच्यान हाडटा? ही लोकल हांगसर मंगेशी. सो म्हणटा आणि केन्नाचो सिजन हो तेंगेलो अणसाचो? आतां जून म्हयनो म्हटल्यार हो लास्ट मे ते जून. आणि कशी विकता तुमी ही अणसां? कितें रेट आसा तेंचो? रेट वेगळी क्वॉलिटी आहा. 50 रुपया आसा, 20 रुपया आहा, 100 आहा, 150 आसा, लास्ट 150. लास्ट 150. 50 स्टार्ट ते 150. आणि तुमी फक्त मंगेशच्यानूच हाडटा आणि खंयच्यान ना? आणि हांगा सगळे लोक हीच घेवन बसता अणसां थंयचीच? हय, कुंकळ्याची आनी मंगेशी. कुंकळे आनी मंगेशी. थोडे सावयवेरेची हाडटा. आणि हे आतां पळय आमी म्हणटा की ह्या फावट तवशी येवंक ना, पिपऱ्यो म्हणटा पळय आनी लोक व्हरता येता व्हरता. पण पोरू सारकी मेळ्ळे तुमकां अंदू काय अंदू पावसाक लागून? पावसाक लागून. आणि हेका आतां हे आतां लायता पळय थंय जनावरां बीन कितें हें करता? राखची पडटा. वळखोवपाची? राजा राणी आसा न्ही तेंची त्याच आसा न्ही राजा आनी राणी म्हणून. राजा आनी राणी म्हणून येता भायली? आमची एकूच जात आसा आमची पयल्यार काय. तुम्ही विकता ही? हां पालसरची. आणि कशें कितें पीक आहा ह्या वर्सा अणसां? हां ना कमी आहा पीक ह्या वर्सा पावसाक लागून? पीक कमी. ही गांवठी. आतां ही कितली सुद्दां म्हयने आसतली हांगा गांवची? 15 दीस मागीर पीक सोंपलें.
सो तुमी रेग्युलर येता म्हणल्यार अणसां व्हरपाक? कुळदेवी गेल्ली नवदुर्गा हय पुणय येतना आमी गेली खरेदी करपाची वर्साची एक हें हय पिपऱ्यो तवशी मागीर अणसां आपूर अशी काही नग हांगा खास अशी मेळटात. सो अणसां म्हणटा ह्या फावट म्हणटा बेगीन येयलेशी पावसान मातशी हें जालें आनी मागीर तांकां पीक बेगीन कित्याक नाल्यार पिपऱ्यो पयलीं येताल्यो पण ह्या फावट पिपऱ्यो ना. पिपऱ्यो ना व्हडलेशी पिपऱ्यो ना कमी आसा तरी मेळ्ळे आमकां थोड्यो. ओके सो भायली अणसां येता पळय आनी ही गोंयची हाजी टेस्ट वेगळी हेजी बी टेस्ट वेगळी. ओके हाजो हालवो बी पीक करता पळय तो एकदम रुचीक जाता. हां ताकाय आसा ना अशी न्ही पूण ती तुका ज्यूस बी करपाक उपयोगाक पडटा. आतां ही अणसां ही नॅचरल आमची गोंयची. आमगेली हांगा ऑर्गेनीक म्हणटा पळय आतां सगळें तें हय तशें ओके आनी हाजो हालवो बरो जाता. सो तुमी रेग्युलर व्हरता हांगसर? अशी पीक जेन्ना आमची आसता नाजाल्यार खास करून गरज आसता तेन्ना येवन व्हरता. वचपाची. थँक्यू. लायता तूं हें अणसां आनी केन्ना अशी काडटा तुमी मागीर? आता आमी मे म्हयन्यांत काडटा. मे म्हयन्यान होच सिजन तेंचो. आनी आतां कितले तेंप मेळटली म्हणल्यार? आतां फुडल्या म्हयन्यात सुद्दां मेळटली. फुडल्या म्हयनो. ह्या फावट पावसाक लागून पावस बेगीन पडलो म्हणून कितें त्रास जाले? हय पावस मातशे बेगीन पडले न्हू ताका लागून मातशे त्रास जाले आनी आमकां गवो लागता माकड लागता भरपूर. सो कितें फायदो आसा हेजेर तुमकां? हय राखले जाल्यार फायदो आसा माकडान तरी हाडून जाल्यार नुकसान न्ही. सो तुमी पळोवपाक शकता की कशा पद्दतीन अणसां ही फेमस जी अणसां फोंडेची कुणय आनी ह्या वाठारांत जाता ती. कुणयच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.